एक काणी, एक चलचित्राचें नांव रुपणे, इन इंग्लिशीन तें मास्क. आनी हें चलचित्र एका खऱ्या जिविताचे काणयेचेर अवलंबून दाखयल्लें. आनी ते एका तरणाट्या रॉकी डेनिस ह्याच्या जिविताचे वयर तें चलचित्र केल्लें. ह्या भुरग्याक, तरणाट्याक रॉकीक अजीब एक दुयेंस जाल्लें. ताच्या तकलेच्या मुकुट्याची हाडां लांब वाडलोलीं आनी ताचें रूप एकदम विद्रूप दिसतालें, बिभत्स जाल्लें. पूण ताणें तें स्विकारलें. रॉकीन देवाचें जिवीत देवान दिलां आनी तें तो हांसून खेळून आपलें स्वताचें जिवीत जियेतालो. एक दीस तो ताच्या इश्टां बरोबर, मित्रां बरोबर एक डिस्नीलँड एंटरटेनमेंट जाग्यार गेलो, डिस्नी पार्क. आनी थंय एक हाऊस ऑफ मिरर्स म्हूण आरशांचें घर, थंय ते भितर सरले. आनी ते आरशांचें घरान कूड वांकडी तिकडी दिसताली आनी ते पळोवन ते हांसताले. डिस्टॉर्टेड बॉडीज, सो दे लाफ ऑल द वे द मिरर्स डिस्टॉर्ट देयर बॉडीज एंड फेसीस. आनी अशें हांसतना एकामेकाचे वांकडी तोंडां आनी कूड पळोवन मदेंच सगळे ओगे रावले, अजाप जाले. कित्याक रॉकीचें ताणें तोंड पळयलें, रुपणें पळयलें, तें एकदम सोबीत सुंदर तांकां दिसलें. आनी तेन्ना तांकां सोजमलें हो रॉकी तरणाटो न्हय भितरल्यान सुंदर, ताच्या भायल्या जिवितांत सुद्दां हांसणे रुपान तो जिवीत जियेतालो. सोबीत जिवीत ताचें सोबीत सुंदर दिसतालो तो त्या आरशाच्या घरान.